कोरिंथकारांक पावलूचें दुसरें पत्र. पावलू आपल्या मुन्यारपणाची राखण करता. पावलोक असोक्त म्हूण दोत्तोल्यांक ताचो जबाब. चॅप्टर 10. हांवूच पावलू क्रिस्ताचे लिंटूबायेन आनी दुलोबायेन तुमचे लागीं प्रार्थून मागतां. हांव तो तुमचे मोदें आसतना नोम खालतो आनी पयस आसा तेन्ना आपली पदवी दाखोवपी म्हणटात तो. हांव तुमचे लागीं प्रार्थून मागतां. तुमचें मोदें पावता तेन्ना खोरायेन म्हजी पदवी दाखोवंक सयक दिवं नाकात. हांव संवसारी नेमा पोरमोणे वागतां चलतां म्हूण सांगून जीं कोण म्हजेर आरोप घालतात तांचे थंय हांव खोर जावंक जाणो. आमी संवसारांत जियेतांव खरें, पूण संवसारी हातयारां घेवन आमचें झूज आमी चलयनाव. आमचीं झुजाचीं हातयारां संवसारी हातयारां न्हय, देवाचे पदवेचीं हातयारां तीं, आनी कोटां मोडून उडोवंक तांकां बळ आसा. आमी मोडटाव तीं फोटकिऱ्या तोरकां चिंतनांचीं कोटां. मुणगे देवाचे खरे वळखी विरूद्ध उर्मोटायेन उप्रासतात ते सगळे फोटकिरे व्हाड आमी मोडून उडयताव. आनी मनशांनी आपलें संवसारी मोन सोडून क्रिस्ताचें मोन धरूंक आमी वावुरताव. तुमी आमकां सारकींच खालतीं जाल्यांत म्हूण दाखयल्या उपरांत खालतीं जावंक कबूल नात तांकां शिक्षा लावंक आमी तयार आसाव. तुमी वयल्या वयरूच पळोवन मनशाचें मोल कोत्तात. कोणूय आपूण क्रिस्ताच्या अधिकारान उलोवपी ताचे सेवक म्हूण चिंततात? तर हांवूय तांचे इतलो क्रिस्ताच्या अधिकारान उलोवपी तांचो सेवक म्हूण तांणी चिंतचें आनी वळखून घेवचें. सोम्यान म्हाका दिला तो अधिकार तुमकां वयर काडून घोट करचे खातीर, तुमकां मोडून उडोवचे खातीर न्हय. हो अधिकार म्हाका दिल्लो आसा म्हूण हांवें घडये म्हजी व्हडवीक चड सांगल्या जाल्यारूय म्हाका कसलीच लज भोगना. फकत पत्रां बरोवन म्हज्यान तुमकां भेंकडावंक जाता म्हूण समजूं नाकात. कोण कोण अशें म्हणटा ताचीं पत्रां खर आनी बलिश्ट, पूण ताका खाशा पळयशी जाल्यार ताचे कुडीक सकत ना, ताच्या उलोवपाकूय बळ ना. त्या मनशांनी हें समजून घेवचें. हांव पयस आसतना म्हज्या पत्रां वरवीं जसो हांव तांकां दिसतां, हांव खाशा तुमचे मोदें येतलों तेन्ना म्हज्या कन्याय वरवीं हांव तसोच म्हूण दाखयतलों. पावलोक आपले व्हडविकेचे आशेचो मनीस म्हूण दोत्तोल्यांक ताचो जबाब. आपणाचीच व्हडवीक सांगतात तांच्या पावंड्यार आमी आसाव म्हूण दाखोवंक वो तांचे कडेन आमकां सर करूंक आमी फुडें सरनाव. कसले म्हूण पिशे ते. आपुणूच जग थारायतात आनी त्या प्रमाणें आपआपलें जग घेतात, आनी तेंच जग धरून आपणाकूच एकामेका कडेन सर करतात. आमी जाल्यार फावो त्या मापा भायर आमचीच व्हडवीक करचें नाव, पूण देवान आमकां थारावन दिल्या त्या शिमा भितरूच आमी रावतल्यांव. आनी ह्या शिमा भितर रावूनच तुमचेशीं आमी पावताव. आमी पयलींच थावन तुमचेशीं येवंक नासल्यांव जाल्यार आतां तुमचेशीं वचून आमच्या शिमा भायर पावतल्यांव आसल्यांव. खरें म्हणल्यार क्रिस्ताची बरी खबर घेवन तुमचेशीं पावल्यात ते आमीच म्हूण उगडास धरात. म्हणटच आमी आमच्या शिमा भायर केल्ल्या वावराची व्हडवीक सांगिनाव. कित्याक म्हणल्यार दुसऱ्यांच्या वावराच्या शिमा भितर आमी पांय दवरूंक ना. तुमचो बोवाट वाडून वेतलो आनी असो तुमचेच मोदें आमचो वावर अदीक फळां बरीत जातलो म्हूण आमचो भरवंसो. पूण सदांच देवान आमकां थारावन दिल्ल्या शिमा भितर अशें जालें तर उपरांत तुमच्या प्रांता पेल्यान वचूंक आनी थंय शुभ वर्तमान परगटूंक आमच्या मनांत आसा. पूण दुसऱ्या कोणेन ताका देवान थारायल्ल्या शिमा भितर केल्ल्या वावराची आमकां ना. जीं कोण
जीं कोण वडवीक सांगूंक सोदतात तांणी सर्वेस्परान केल्ल्या कामाची वडवीक सांगची. जीं कोण आपणाकूच वयर काडटात तीं देवाक मानवनात, पूण जीं कोण देवाक मानवतात तांकां देव वयर काडटा. देवाचें उतर हें.